नमस्कार येवकार. गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कार. सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स. पुलिशेंत राजकारण्यांचो हस्तक्षेप, अधिकारी बेजार, स्टाफान कागाळी योग्य प्रक्रियेंतल्यान मांडच्यो, राजकारण्यांकडेन गेल्यार शिस्तभंग कारवायेची शिटकावणी, खात्याचे सर्क्युलर. जीएमआरकडच्यान मोपा एअरपोर्टार पेडणे तालुक्यांतल्या फक्त 86 जाणांक नोकऱ्यो. दर पंचायतींत कितल्यो नोकऱ्यो दिल्यो ताजो खासा रिपोर्ट. स्मार्ट सिटीची कामां कासवाच्या गतीन. गटारात तुंबली, सिवेज उक्ती, जळाराक मलेरियाक उघड आमंत्रण. G20 निमतान केल्ले रस्त्यांचे इंजिनियरिंग एक्सपोज. हळजुडा राम मंदिरात न्हिदिल्ल्या धोणाचे 7 मोबाईल फारायले. 2 जाणांचे कर्म सीसीटीव्हीत कॅप्चर. चोरांचो 2 व्हिलरीन फुज्जो. धोण म्हणटात पुलिसांनी जागृत रावचे. दक्षिण गोयच्या लोकसभा सिटा खातीर चर्चिलाचो भाजपाक तेको. काँग्रेसीच्या खासदारान कांयच काम केलें ना. बीजेपी देशांत शांतताय हाडली. पुस्तकी ज्ञानाबरोबरच तातूंतल्या गजालींचो अणभवूय म्हत्वाचो. पुनर्वसन साळ शाळेचो अभिनव संकल्प. भुरग्यांक सैमाचे सांगातान शिक्षण. सीड बॉल तयार करपाचे प्रशिक्षण. आणि अक्षय तृतीया, रमजान, ईद दबाजान. अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्ताच्या निमतान नव्या गजालीक नेट. रोजा उपास सोडून मुस्लिम बांधवांनी मनयलो ईद उल फित्र. खबरो विस्तारान. स्टाफ सर्वे विशीं मंत्री आनी राजकारण्यांच्या हस्तक्षेपाक लागून गोंय पुलीस बेजार. IRB सयत सगळ्या पुलीस स्टाफांनी तांचे म्हणणे वा कागाळी मांडपा खातीर योग्य प्रक्रियेंतल्यान वचचे म्हण पुलीस खात्यान परिपत्रक जारी केलां. सर्विसे संबंधीच्या गजालीं खातीर खात्याक बायपास करून प्रक्रियेंतल्यान वचचे सोडून मंत्री वा राजकारण्यांकडेन वचूं नाकात, नाजाल्यार शिस्तभंगाची कारवाय करतले म्हण शिटकावणी. सर्विसे संबंधीचे इश्यू सोडोवपाक स्टाफ सरळ मंत्री वा राजकारण्यांकडेन वता म्हूण गोंय पुलीस खात्याचे वेवस्थापन हाल्ला. हे मंत्री राजकारणी स्टाफाच्या इश्यूचेर सरळ पुलीस वरिश्ठांक कॉल करता आनी सकयल्या स्टाफांचे इश्यू सोडोवपाक प्रेशर घालतात. आता खात्यान पुलीस स्टाफ आनी IRB खातीर परिपत्रक जारी केला. स्टाफान खंयच्याय कागाळीं खातीर वा आपले म्हणणे मांडपा खातीर खात्याच्या प्रक्रियेंतल्यानूच वचचे म्हूण परिपत्रक. तातूंत नमूद केल्ल्यो गजाली अश्यो: पुलीस स्टाफ तांचे सर्विसे विशींच्यो गजाली घेवन सरळ खात्याच्या वरिश्ठांकडेन, गृह खात्याकडेन वा मंत्र्यांकडेन वतात. खात्याच्या थारिल्ले प्रक्रियेक बायपास करतात म्हूण नजरेक आयला. तिच्या वा त्याच्या सेवेच्या अधिकारां विशीं, अटी विशीं सरकारी कर्मचाऱ्यांक दावो सांगपाचो आसत जाल्यार वा कागाळ करपाची आसत, उपाय जाय आसत जाल्यार ते खातीर योग्य मार्ग म्हणल्यार सोमतेच वरिश्ठ वा संबंदीत अधिकाऱ्यां कडेन वचपाक जाय. प्रक्रिया सोडून सरळ हायर ऑथॉरिटी कडेन वचप म्हणल्यार CCS कंडक्ट रूल मोडप. सूचना पावूंक ना म्हूण पुलीस स्टाफ सापडत जाल्यार ताचेर शिस्तभंगाची कारवाय करतले म्हूण खात्यान शिटकावणी दिल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. GMRन मोपा वयल्या मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर पेडणे तालुक्यांतल्या फकत 86 जाणांक नोकऱ्यो दिल्यात. ह्या तालुक्यांत 27 पंचायती आनी 1 पालिका आसा. मेळिल्ल्या डेटा प्रमाण 86तल्यो 60 नोकऱ्यो पंचायत वाठारांतल्यांक दिल्यात. सरकारी नोकरी ना ती ना, प्रायवेटाक तरी मेळच्यो म्हण लोकांचो यत्न. तातूंतच मोपा सारखो मोठो प्रकल्प पेडण्या तालुक्यांत जाला आसतना थळाव्यांच्या हातांत चणे फुटाणे. खासा रिपोर्ट. मोपा विमानतळा खातीर पेडणेच्या कितल्याशाच लोकांच्यो जमनी गेल्यात. मोपा विमानतळ जातकीच नोकऱ्यो मेळटल्यो म्हूण पेडणेच्या लोकांक आशा आशिल्ली. मात प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळीच. GMR कंपनीन मोपाच्या मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळार पेडणे तालुक्यांतल्या फक्त 86 लोकांक कामांक लायला म्हूण रिपोर्ट. पेडण्यात 27 पंचायती आनी 1 पालिका आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पंचायत वाठारांतल्या
63 जाणांक GMR कडच्यान नोकरी मेळ्ळ्या. GMR कडच्यान मोपा लागसरच्या पंचायत वाठारांतल्या लोकांक मेळिल्ल्या नोकऱ्यांचो आंकडो पळयात. तामोशे पंचायत वाठारांतल्यान 10 जाणांक, वारखंड पंचायत वाठारांतल्यान 8, धारगळ 7, परसकडे 2, कासारवंडे पंचायत वाठारांत 22 जाणांक, जाल्यार चांदेल 8 आनी हळण पंचायत वाठारांतल्यान 6 जाणांक नोकरी मेळ्ळ्या. सरकारी नोकरी ना ती ना, प्रायव्हेटात तरी मेळच्यो म्हूण लोकांचो यत्न. तातूंतच मोपा सारको मोठो प्रकल्प पेडणे तालुक्यात जाला आसतना थळाव्यांच्या हातार चणे फुटाणे. स्टुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. पणजे स्मार्ट सिटीची दशा आनी दिशा पळोवपा सारखी ना. कितलेशेच म्हयने जाले रस्ते फोडून धुल्ल करपाचो प्रकार चालू. सिवेज उक्ती सोडून घातल्या. लोकांच्या घरादारांनी घाण, जळारांक आनी मलेरियाक स्मार्ट आमंत्रण. सांतिनेज कांय कडेन नाल्यांची कामां जाल्यात, कांय कडेन कोयराक लागून नाले ब्लॉक. लोक कागाळी कळून बेजारले. आमदार महापौराक खंय लोक फक्त मतां खातीरूच जाय. हे पणजे शार, गोंयची राजधानी, ताचे परस एक स्मार्ट सिटी. प्लॅनिंगाक कोनशाक मारून म्हयनेच जाले रस्ते फोडून घाल्यात. ते जाग्यार पडनात. तातूंत भर आतां ही अशी उक्त्या सिवेजीची. लोकांक वाली ना. गेले 3 दीस जाले हांगा एक सिवेजीचें काम करताले, पण सिवेजीचें काम करतना तांकां पीठ बांदचो आसता. तो पीठ तेंच्यांनी होल मारून दवरलेलो, पण पडले जे सिवेजीचे पायपलायन आसले ते फुटून ताका व्हे नासल्या कारणान ह्या तुमी पळोवंक शकता नवीन पीठ बांदलेले. तितून सगळें उदीक सिवेजीचे भरलेले जाले उदक भरून घाण मारता, वास मारता, रातचे दिमसां भायर सरता, जळारी चावता. ते आतां म्हाका आतां आनी एकटें जाता. ते आतां हे कोण पळोवचें ना. ते बाबा कितें जालां तें कांय पळयना. 3 दीस अशें आहा. चलपाक सुद्दां पळय बूक कितें जालें पळय. चलपाक सुद्दां रस्तो दवरला तेंच्यांनी ना. कॉर्पोरेटर म्हणटा संडे जातली रेडी. काल आख्खो दीस हांव सोदतां. एक्झिक्युटीव इंजिनियराक फोन केलो PWD, मागीर हांगा केलो तोंकार केलो सिव्हील सेक्शनान. ती म्हणटा जेसूराचें आमचें न्हू काम. आनी मॅडम कॉन्टॅक्ट दी म्हाका. कॉन्टॅक्ट दिवपाक ना आमकां कांय ना म्हणटा. आमी नाका म्हणटा, तुमी स्वता म्हणटा. मेयराक फोन केलो, मेयर आन्सर करिना. डेप्युटी मेयर संजीव नायकाक फोन केलो, तो फोन काडिना. बोगोर इतलो हांवें काल टायम वेस्ट केलो. आमगे बाथरूम WCन सगळो येयला. आय कॅनॉट मेक नंबर 1 नॉट नंबर 2. आज सामके वी आर लॉस्ट इन दीस वर्ल्ड. यू नो स्मार्ट सिटी तिची स्मार्ट पॉकेटान करताले. MLA काडटा, बाबूश फोन काडटा. त्या इलेक्शनाच्या टायमार बोरो येता, बोगोर येता. आतां दिश्टी पडटा, फोन केल्यार फोन काडटा, आन्सर करता बाबूच. MLA म्हणटले फकत आमी ताका हेंचांनी टीव्हीचेर पळयता आनी काय आमकां मुतूंक सुवात ना, आगोंक सुवात ना. सगळे वयर ओवरफ्लो जाता WC. कोण पळयता, कोण ना. आनी म्हणटले आयज सॅटर्डे, दे एन्जॉयींग देयर हॉलिडे. स्टुडंटा खातीर ओमकार फळारी. हळजुणा राम मंदिरात मोबायलांची चोरी. 40 धोंड देवळांत न्हिदिल्ले. शेनवारा फांतोडेर एक चोर भितर घुसलो आनी आयफोन धरून 7 मोबायल घेवन गेलो. नदर दवरूंक ताचो वांगडी देवळा भायर राविल्लो. चोरी करून ते 2 व्हिलरींतल्यान पळ्ळे. सगळो प्रकार CCTVत कॅप्चर. धोणांनी फुटेज हळजूण पुलिशेक दिल्या. कारवायेची मागणी. CCTVत हो चोर न्हिदिल्ल्या धोणांचे मोबायल सुशेगाद चोरतना दिसता. घडणूक हणजुणा राम मंदिरांतली. फांतोडेर 5:30 कर्म. कोण तरी एकटो भितर येयलो आनी आमचे 7 मोबायल घेवन गेलो. कित्याक CCTVचेर सारको दिसता तो येयला तो. एकटो भायर रावला तोय दिसता, तो मोबायलाचेर उलयता तो दिसता, तेजी 2 व्हिलर दिसता. पुणून क्लियरिटी तेजी मेळना आमकां तोंडाची. तेन्ना आमकां कांय खबर ना तो कोण पळय तो. बारीकसोच आसा, एजीनूय चड आसचो ना. कित्याक दिसता पॅन्ट विथ येलो टी-शर्ट. भायर आसा तेणीन तशेंच घातलेले की जे कोण धोंड आमचे रावतात, लयराई देवीचे जे भक्त रावतात, ज्या देवळांनी रावोंक जाल्यार खंय माटो घालून रावोंक, शेतान रावोंक, रानान रावोंक, मातशें त्या गांवांत जे पुलीस स्टेशनां आसा त्या पुलिसांक मातशें जागृत दवरपाक त्या देवळा कडेन. कित्याक एक रावंड सुद्दां तर मारीत, 2 रावंड मारीत रातचे जाल्यार खूब बरें जातलें. 40 धोंड देवळात न्हिदिल्ले. 2 चोर आयले. एकलो भायर नदर दवरूंक रावलो, दुसऱ्यान मोबायल उखल्ले आनी फुज्जो. पुलिसां कडेन कागाळ केल्या मात अजून तरी कोण हाताक लागिल्लो ना. प्रुडंटा खातीर नवसोराज साळगांवकार.
दक्षिण गोंयच्या लोकसभा सिटा खातीर बाणावलेचो आदलो मुख्यमंत्री चर्चिल आलेमांवान भाजपाक तेंको जाहीर केला. काँग्रेसीच्या खासदारान खंय कांयच कामां केल्लीं ना. बीजेपीन देशांत शांतताय हाडली म्हण चर्चिल सांगता. वेंचणुकेक उबो राव म्हण समर्थक सांगतात, मात आपल्याक इंट्रेस्ट ना अशेंय चर्चिल उलयलो. प्रमोद सावंत आसपासून मुगे सपोर्ट बीजेपीक आता एमपी इलेक्शन जालें ना ते मुगे सपोर्ट तेका आसतलो. आनी मुगे सपोर्ट सार्दिनान कांय काम केलां म्हणटा न्हू. हांवें कोणाचें नांव काडना, अजून म्हाका नांव काडपा नाका. आनी तांकां आतां 5-5 करोड मेळटाय वर्साक. 25 करोड जाता एक पार्टीचे एक टर्मान. सो 50 करोडान तेणी कितें काम केलें तें म्हाका खबर ना. हांव बसना म्हूण सांगिल्लें जालें. म्हाका इंट्रस्ट ना न्हू. तुगे ते दोनी सिटांक आरती आनी तुका आनी 15 वर्स करून मरे बीजेपी गव्हर्मेंट आलो ना. कितली वर्सां? 15 वर्स करून आनी 15 वर्स करून बीजेपी गव्हर्मेंट आलो ना. कित्याक आज एक शांती म्हणटी हिंदी येयलो हाती आख्या इंडियेक सारकें हॅपी जाय. शांती म्हणटी कितें जाता मरे कांय हें जायना, ब्लास्टींग जायना, हें जायना तेन्ना ती शांती नाजाल्यार एक जालें येतो डेट आसा थिंगा बॉम्ब येयलो बिस्ते मोन गेले कितले जाणां. 3:30 शुभ मुहूर्तातलो एक अक्षय तृतीया. भांगर, गाडी अश्यो गजाली घेवंक शुभ दीस. लोक घरप्रवेश, दुकानां आनी आस्थापनांचें उक्तावण करतात. लग्ना कार्याकूय हो मुहूर्त बरो. कोविडाचे ल्हार न्हिवन आर्थीक एक्टिव्हिटी जाग्यार येवंक लागिल्ल्यान फाटल्या 2 अक्षय तृतीयांचे तुळेत अंदूच्या मुहूर्तार नव्या गजालींक नेट. एक गिफ्टूय दिवपाक म्हणून जावं आपले पर्सनल कितें अशें गोल्ड घेवपाक. सो आमी एक्चुअली 22 कॅरेट भांगर करता हॉलमार्क. एट द सेम टायम आतां रेट्सूय भांगराची मातशी वाडिल्ली आसा. सो एट द सेम टायम कोणाक तर कस्टमराक मातशें बजेटा प्रमाणे कमी वॅल्यूम जाय जाल्यार वी ऑल्सो गिव 20 कॅरेट हॉलमार्क एंड 18 कॅरेट गोल्ड हॉलमार्क ऑल्सो. सो सगळ्यांनी आमच्या शॉपार विजीट करचें पळय. आमचें कलेक्शन पळोवचें अशें आमची सगळ्यांची हें आसा. आज अक्षय तृतीया हो दीस आमी खूबच शुभ म्हणून आमी आजच्या दिसा आमचो नेवो बिझनेस स्टार्ट केल्लो आसा. आमचो बिझनेस जावन आसा होलसेल अगरबत्ती, धूप आनी कापुराचो. रमजानाच्या पवित्र म्हयन्या उपरांत रोजाचो उपास सोडून देशाबरोबर गोंयकार मुस्लिमांनी आज फांतोडेर ईद उल फित्र मनयली. पुराय देशभर ईदाच्या उत्सवा निमतान फांतोडेर नमाज जाले. मुस्लिमांची एकामेकांक ईद मुबारकाची परबी. पळोवया गोंयांत मनयल्ले ईद.
घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळत राहात प्रुडंट. हिंदूंच्यो भावना दुखावपी शिवलिंगाचो अपमान करपी पोस्ट इंस्टाग्रामार घालपी जुळ्या भयणींचो अटकपूर्व जामिना खातीर पणजे कोर्टात अर्ज. आतीक अहमदाक मारल्या उपरांत इंस्टाग्रामार एकल्यान आमच्या धर्माचो अपमान करपी पोस्ट घालो. थंयच्यान पोस्ट वॉर सुरू जालो. आमच्या आड कागाळ करप्यान खरी म्हायती लिपयल्या तशेंच आमचेर बलात्कार करपाची धमकी दिल्या म्हण तांणी अर्जांत बरयलां. हिंदूंच्यो भावना दुखावपी शिवलिंगाचो अपमान करपी पोस्ट इंस्टाग्रामार घालपी 2 अकाउंटांची क्रायम ब्रांचीन कागाळ आयल्या उपरांत दखल घेतल्या. दोनूय अकाउंटा आड FIR. हे दोनूय अकाउंट हँडल करपी जुळ्यो भयणी अटकपूर्व जामिना खातीर पणजे कोर्टात पावली. आतीक अहमदाक मारल्या उपरांत एकल्यान आमच्या धर्माचो अपमान करपी पोस्ट घालो. थंयच्यान पोस्ट वॉर सुरू जालो म्हूण तांचें म्हणणें. आमचेर बलात्कार करपाची, आमकां जिते मारपाची धमकी दिल्या म्हूण तांची कागाळ. कागाळ करप्यान अर्धवट म्हायती दिल्या. आमचे पोस्ट कॉपी करून कागाळ केल्या. एका अज्ञात व्यक्तीन आमकां इंस्टा ग्रुपार ॲड केले म्हूण ह्या 21 वर्सांच्या जुळ्या भयणींचो दावो. त्या ग्रुपार धर्मा विशीं पोस्ट वॉर सुरू जालो. कागाळ करप्यान आपले व्हिडिओ पोस्ट डिलीट केले आनी आमचे पोस्ट कॉपी करून कागाळ केली अशें तांचें म्हणणें. ह्या प्रकरणात 24 एप्रिलाक सुनावणी जातली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. आमदार फंडांतल्यान मडकय मतदारसंघात 2 कामां सुरू जाली. ढवळेच्या भगवती देवस्थान वाठाराचे तशेंच 10 जण समाज ढवळेच्या श्री सत्यनारायण देवळाच्या वाठाराचे सुशोभीकरणाच्या कामाचे शेनवारा भूमिपूजन जाले. अशी कामां आमदार फंडांतल्यान प्रत्येक गांवांत जाल्यार सांस्कृतीक आधार मेळटलो म्हण थळावो आमदार मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयलो. ही अशी कामां जर आमदार फंडांतल्यान प्रत्येक गांवांत जाली आसत जाल्यार नक्कीच आमच्या संस्कृतीक आधार मेळटलो. आमच्या संस्कृती मुखार सरपा खातीर प्रत्येक आमदारान तातूंत लक्ष घालून, सरपंच जिल्हा पंचायत सदस्य आसात आनी लक्ष घालून ही कामां मुखार व्हरपा खातीर प्रयत्न करपाक जाय प्रत्येक पार्टी. आतां 10 जण समाजाच्या माध्यमांतल्यान श्री सत्यनारायण टेम्पल हाजो आमी बसल्या ताजो वयलो सगळो हॉल कंप्लीट जे घुडाचें काम करते आनी फुडल्यान जो मेन एंट्रन्स आसा ताजें सुशोभीकरण, सबंद प्राकार सुशोभीकरण, त्यानंतर दावे सायडीन जो टॉयलेट्स आनी रूम्स आसा ताजें सुशोभीकरण. तुमी बसल्या त्या हॉल कंप्लीट सुशोभीकरण म्हणजे जे कितें हांगा आसा तें तुमकां नवें दिसतलें. भुरग्यांनी फक्त पुस्तकां वाचून अभ्यास करच्या परस पुस्तकांतल्या गजालींचो अणभव घेवचो ह्या हेतान पुनर्वसन साळ शाळेत बर्ड वॉक ही संकल्पना चलता. शिक्षक संकेत नायकान सुरू केल्ली संकल्पना पालकांकय मानवल्या. भुरगीं खोशी. शिक्षिका स्मिता राऊळ भुरग्यांक सैम सांबाळपाक शिकयतनाच सीड बॉल करूंकय शिकयता. बरें कसलो कलर हा? ओके ओके आम्हाला सरांनी धुळवडीमध्ये येता तिथे आम्ही वेगवेगळे पक्षी बघितले. 7 भाई कोटवाल, मलाबार ट्युमर वेगवेगळे पक्षी बघितले. बर्ड वॉक ही खाशेली संकल्पना पुनर्वसन साळ शाळेत सुरू आसा. वांगडाच पर्यावरण सांबाळपा खातीर सीड बॉल हो आनीक एक बरो प्रयोग. बियो ज्यो हाडलेल्यो ती एक आमी बी प्रत्यक्षीत तांकां भितर घालून दाखयली. एका बॉलान एक बी घातली. अशा प्रमाणे ते आमी बॉल भुरग्यांक करून दाखयले.
आनी बॉल तयार करून दाखयलो की ताका सांगलें की ते तुमी मातशें सुकत दवरपाक जाय आनी जेन्ना तुमी केन्ना अशें फिरोवंक गेले समजा खंयसर तुमकां अशी जागा दिसली तर वयतना तुमी 1-2 बॉल तर तुमी ते थ्रो करपाक जाय उडोवपाक जाय जेणे करून थंय एक रोपटे तयार जावं शकता. हे शिक्षण पद्धतीचेर पालकय खोशी. चांगलं वाटतं की वेगवेगळे उपक्रम होतात, विशेषतः निसर्गाकडे लक्ष देतात आणि सीडबॉल हा उपक्रम आहे तर ते दुर्मिळ झाडांच्या बिया संवर्धन होऊन त्याच्यापासून जे वृक्ष दुर्मिळ होत आहेत आणि ते पुन्हा वाचवण्याचं ते काम करतात. एक निसर्ग वाचवण्याचं, त्यापासून आपण भविष्यात ऑक्सिजन वाचवण्याचं काम करतात. हे शाळेचा उपक्रम बघून एक चांगली गोष्ट वाटते. सिलेबसान म्हणजे पक्षी हो एक घटक आसा, उपघटक आसा, घटक आसा. ह्या पक्षी जो आसा तो EVS सब्जेक्टान म्हणजे परिसर अभ्यास सब्जेक्टान म्हाका 2-3 लेसनां तरी पळोवपाक मेळटा. पक्षी पुस्तकान आसा पूण पुस्तकान जास्तीत जास्त पक्षी जे आसा ते आमकां कृष्ण देवल पळोवपाक मेळटा. कलरींग फोटो जे आसा कमी आसा, कृष्ण देवल फोटो जास्त आसा. हे जे पक्षी जे आसा ते भुरग्यांक कळपा खातीर म्हणजे आमच्या एरिया सभोवतरी पक्षी कसले आसा, फॉर एग्जाम्पल बुलबूल, मॅकपाय रॉबीन, हे जे पक्षी जे कॉमन पक्षी जे आसा ते भुरग्यांक कशे आयडेंटिफाय करपाचे त्याच्या खातीर आमी भुरग्यांक फिल्डार व्हरता. वेगवेगळ्या संस्थांची मदत घेतात. त्यातल्या त्या संस्थाचें नांव घेवपाक म्हणजे विवेकानंद पर्यावरण जागृती फोर्स ही संस्था जी आसा गेली 10-20 वर्सां जाली काम ह्या फिल्डान काम करता आनी त्या संस्थे मार्फत आमी आमचे स्कूल टायप करून आमच्या भुरग्यांक फिल्डार व्हरतात. स्टुडंटा खातीर बायल घर संसार करपाक शकता हातूंत दुबाव ना, मात हाच्या बरोबर ती स्वताची वळखय करपाक शकता हातूंतूय दुबाव आसपाक जायना. चडश्यो बायलो आत्मनिर्भर भारताक हातबोट लायतात आनी स्वयंपूर्ण गोंयच्या वाटेर आसात. आमच्या बरोबर अशीच एक स्वामिनी शबाना चौहान. ती वेगवेगळ्या प्रकाराच्यो बिरयाणी आनी कबाब करता. घरच्या कार्यावळी तशेंच ऑफिस पार्टीक ती गोंयभर ऑर्डरी घेता. नमस्कार सगळ्या पळोवप्यांक ईदाच्यो हुनहुनीत परबी. ईद म्हणटकूच सगळ्यान पयलीं तकलेन आयल्या ती बिरयानी. येस ऑफकोर्स आज आमची स्वामिनी तुमच्या खातीर दाखयतली एक वरायटी ऑफ बिरयानी अँड समथींग मोर. सो हे दाखोवपाक आमच्या बरोबर स्वामिनी आसा शबाना चौहान. नमस्कार. सो आज हमें आप कौन सी बिरयानी दिखाने वाले हैं? मैं आपको आज हैदराबादी बिरयानी बताने वाली हूँ जो कि मेरे लिए स्पेशलिस्ट है और गोवा में नहीं मिलती है जल्दी से. इसमें मैंने चॉप ऑनियन डाला है, चॉप टमाटो है, ग्रीन चिली, गार्लिक और जिंजर का पेस्ट है, कोतमीर एंड पुदीना है और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर है और चिकन और कर्ड. तो मैंने चिकन को आपने पहले मैंने चिकन को उसको कर्ड में और लाइम और नमक में मैंने उसको मैरिनेट किया 1/2 एन आवर के लिए. और फिर बाद में मैंने सारे मसाले को रेडी करके और मसालों के अंदर उसको चिकन को ऐड किया है उसको. और मेरा मसाला अलग रेडी है और मैंने राइस मेरा अलग रेडी किया है. मेरा मैरिनेट किया हुआ था, मेरा मसाला रेडी था, मेरे राइस रेडी थे और मैंने यहाँ पे तपेले में डाल दिया है. और अब आपको मैं दिखाती हूँ. इसमें मैंने कोतमीर और पुदीना और ये मिल्क है और ये इसमें कलर ऐड किया हुआ है क्योंकि मैं इसने कौन सा अभी एडिबल कलर? यस ये एडिबल ही कलर है. मैं एडिबल कलर ही यूज़ करती हूँ हर चीज़ में. आप अभी कितने साल से ये कर रहे हैं? मैं ये 4 साल से कर रही हूँ. और आपको रिस्पांस कैसा है लोगों का? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिस्पांस बहुत अच्छा है कि ऑल ओवर गोवा आपकी डिलीवरी है. जी. सो शबाना जी आपने अभी हमें बिरयानी दिखाई, आपकी नेक्स्ट स्पेशलिटी क्या है? नेक्स्ट मैं बना रही हूँ आपके लिए कटलेट चिकन के जो बने हुए हैं. इसमें मैंने चिकन लिया है और कैरेट है, कैप्सिकम है, गरम मसाला है, चिकन मसाला है और पोटैटो है. इनफ सबको साथ में मैंने बॉईल करके और एक साथ में मिक्सर बनाया मैंने इसका. आपको इस काम में फैमिली का भी सपोर्ट है? हाँ मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट है. आपको ये ख्याल, आपने बोला अभी 4 साल से अब ये कर रहे हैं, तो आपको ये ख्याल कहाँ से आया कि मैं ये बिज़नेस ऐसा ले लूँ? एक्चुअली मैं ना केक बनाती थी लेकिन मेरी फ्रेंड्स लोग आते थे और मेरी फ्रेंड्स के पास भी जाता था मेरा खाना मैं बनाती तो उनके साथ शेयर करती थी. वो सब बोले केक तो सारी दुनिया ही बनाती है
तेरा खाना इतना अच्छा है तो तू खाना क्यों नहीं बनाती है। ओके। और मैंने मेरा खाना बनाना शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा रिस्पांस भी माशाल्लाह बहुत अच्छा आता है। Shabana ji, the biryani is really very tasty and very yummy and a very unique taste it has. So आमका ईदा खातीर ही बिर्याणी करूंक दाखयली आमची एक स्वामिनी शबाना. सो चेतन गवसा बरोबर अपर्णा बडीकर प्रुडंटा खातीर. लग्ना खातीर भांगर आसूं वा चांदीचे पुजेचे सामान, गोंयकारां खातीर बेळगांवां एक बरो पर्याय आसा तो म्हळ्यार पोद्दार ज्वेलर्स. फाटल्या 133 वर्सांचो विश्वास. आतांची तांची एंटीक ज्वेलरी खासा एट्रॅक्शन. वेगवेगळ्या वजनांचे वेगवेगळ्या डिझायनांच्यो भांगराच्यो वस्तू ह्या शोरूमांत मेळटात. पळोवया बेळगांवच्या पोद्दार ज्वेलर्साचें कलेक्शन. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जियो TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.